आम्ही वर्सांवर 7 दीस गणपती दवरता, 7 दीस 11 दीस उरता आमचो सार्वजनीक देवळाचो. आणि ह्या वर्सा मातसो गणपती बारीक आसा म्हूण ते तितले आमचे कडेन वर्सान वर खर्च तितलो जायना म्हणून मातशें कमी धरला. आणि ह्या वर्सा 7 दीस आसा आमचो गणपती. सो तुमकां कोण हेल्प बीन करता? हेल्प हांव थोडे थोडे डोनेशन करता. सद्या तरी कोण इल्ले एक नवीन रिपोर्टर इल्ले त्यांनी एक पैसे थोडे काढून दिले. त्यांनी सांगलें जेवण आनी कितें करा, आपले पेमेंट पडला म्हणून तितून तुमकां दिता अशें म्हणून थोडे थोडे अशें येवन दिता. थोडे थोडे अशें कोण येता तितले. आता ही तुम्ही माटोळी बांधल्या पळय न्ही, हे आता तुम्ही गांवान खंयच्यान हें केल्या सगळे? ते सगळे रानाचे हाडटा आमी. तितल्यान भितर तितले नाल्ल आनी शिपटी आनी तितून केळी आनी अणसां तितले आसा आमची. म्हटल्यार बाजाराचे आसा आनी नाल्ल खंय पाडपा वयता थंयच्यान पेंडी लोक दिता न्हू आमकां थोडे अशें करून. आनी बाकीचे आसा सामान तितले आमी रानाचे सोदून सोदून हाडटा. एक गणपती एक 3 दीस आसा गणपती म्हटल्यार 3 दीस म्हटल्यार आमी सोदपा लागता सगळें सामान रानात. आता तुम्ही कितले लोक आसा हांगासर सगळे मेळोन गणपती? सगळे भुरगीं पोरां बा 115 इतले लोक आसा सादारण. सगळे मेळोन हें करता? हय हय सगळे. आनी 2 टायम आरत्यो आनी मागीर आरती 2 टायम नाल्यार एकूच टायम आरती करता. मातशें खंय भायर सरले जाल्यार मागीर 1 टायम आरती जाता सांजची. आनी मागीर तुमी विसर्जन खंय करता? विसर्जन दाबाली पुलार करता आमी. कितल्यांक सुमार भायर काडटा तुमी? आमी दिसा वयलो 4 काडटा. 4 3:30 दिसा वयलो काडटा. कित्याक दिसा वयलो गणपती कित्याक काडपा जाय, आमी 7 दीस दवरता म्हटल्यार 7व्या दिसा गणपती आमी पावपा वयता न्हू. तो गणपती आमी रातचे 12 3 4 असो पावयता. म्हटल्यार 7 दिसाचो 8व्या दिसा पायलो असो जालो न्हू. तेका लागून आमी तो दिसा वयलो काडटा. म्हटल्यार आमकां 7 दिसा तो 7 दिसांनी पावपा जाय. कित्याक तो येयल्लो आसा 7 दिसा लागून आमी ते गाराणी घातले 7 दिसा म्हणून 7 दिसांनी वचपा. तो 8 दिसांनी वचपा जायना अशें आमची हें आसा. ह्या फावट कितें मागले तुमी गणपती? कितें गाराणी घातले? ह्या फावटी गाराणी आमी घातले आसा आमचे कोण हे आसा आमचे कोण CM बी आहा तांकां आमी मागणी घातली तेंच्यांनी येवचें आमकां कितें तरी घरा दाराचे पळोवचें अशें म्हणून. आता तुमची कितें मागणी आसा हांगासर? आमचे मागणी म्हणून घर ना न्हू आमचे. आमी कितें तेंचे कडेन पयशे हे खाण दी जेवण दी अशें मागना. आमी काम करपी आसा, काम करून खाता. पूण एक घराचे आमचे कडेन जायना आनी ते जागेचे मातशें करून दिवचें. आतां पर्यंत सरकारान कितें कितें मदत केल्ली आसा? सरकारान तरी उदक दिल्लें आसा, लायट खांबे वयर दिले पूण घरांत दिवंक ना अजून सरकारान. ते तितले केला सरकार. आनी पयर कितें तरी तुमगेली नांव नोंदणी केल्या दिसता, तुमची बर्थ सर्टिफिकेट कितें करपाक लागून हांगा सरकारी कर्मचारी हय हय सरकारी तेंच्यांनी येवन करून गेले ते पयर फाटीं. तेंचे आतां ते केला. पण तेजो तुमकां फायदो जातलो मुखार? तेजे फायदो जातलो आमकां. तशेंच आमी मागता तेंच्यांनी गव्हर्मेंटाचे मनीस येवन केले तशें आमचे घराचे आनी ते जमनीचे मातशें सारके बसयले जाल्यार तो एक आमकां हुस्को व्हडलो आसा. आतां तुमची भुरगीं शिकपाक वयता? शिकपा वयता सगळीं शिकपाक वयता. सो तुमकां उमेद आसा फुडें ती शिकोन बरे खंय तरी नोकरेक लागची? ती शिकोन आमी तितले आमी नोकरी लायतले. पूण आमी कितें आसा आमी रानाचे लोक आसा न्हू. आमकां नोकरी जर गावली जाल्यार फॉरेस्टा लोक आमी सोदतले सर्वीस. फॉरेस्टा सोदतले कित्याक थंय कोण की आमचे लोक सामके हे आसा न्हू. तांकां खबर आसा खंय कितें आसा कितें ना. कोण झाड मारता आनी कितें करता ते सगळें सोदून काडपाक शकता. आमचो लोक रानां खंय हांगा थंय असो भोंवचो ना गाडी घेवन. तो रानां खंय भोंवतलो. आतां रानां आमी पयलीं भोंवताले तसो भोंवून सोदून काडटले सगळें. ताका लागून आमी फॉरेस्टा नोकरी. फॉरेस्टा कितली तुमची घरां आसात हांगासर? 20 घरां आसा. 20 घरां आसा. 20 घरां म्हळ्यार 20 कुटुंब आसा तुमची? 20 कुटुंब आसा सारकी. म्हळ्यार तुमची आतां मागणी आहा की तुमकां घर मातशें बरें हें करून दिवचें. ते घरान नंबर तरी घालून घर एकदां दिलें जाल्यार आमी मातशें बरे भाशेन जालें एकदाचें म्हणून मनांतलें सगळें कितें आसा तें भायर सरून वयतलें सुशेग गावतलो आसला. नमस्कार. आयज आमी आसात ते निरंकायल गांवान आनी निरंकायल गांवान हे वानरमदी जाले खूब वर्सां जालीं हांगासर स्थायीक आसा. आनी दर वर्सा गणेश चतुर्थी आयली की हे गणपतीची पुजा करता आनी दर वर्सा 7 दीस हे गणपती हांगासर पुजता. आमी म्हणटा वानरमारी हांगा जायते लोकांनी हेल्प केल्ली आसा. हेज्या पयलीं जावं NGOs जावं जायते गोंयभर लोकांनी तांकां हेल्प केल्या. पण कशें तरी हे गणपती हाडटा आनी ते 7 दीस ह्या गणपतीची पुजा करता. त्याच प्रमाणे माटोळेक जे लागपी सामान आसा ते 3 दीस पयलीं सगळ्या हांगासर जे कामाक वयता
ज्या आमगेले हांगासर परिसरांत थंयच्यान ते सगळे माटोळेचें सामान जमा करतात. त्याच प्रमाणे सरकारान आतां पर्यंत तांकां उदकाची सोय केल्ली आसा. स्ट्रीट लायट हांगासर पावल्या. जवळ जवळ 20 तेंची घरां आसा आनी 20 कुटुंब आसा. 115 सुमार तेंची फॅमिली आसा आनी तेंची आतां मागणी आसा की सरकारान सद्या तेंकां लायट दिल्या, उदक दिलां, पण घर नंबर दिवना जावं घरान तेंच्या प्रत्येकाच्या लायट अजून दिवना कनेक्शन. सो तेंची मागणी आसा की घर आमकां मातशें वेवस्थीत सरकारान करून दिवचें, जेणे करून ते आतां सद्या प्लास्टीक बिस्टीक घालून एक गोठो कसो करून ते घरान रावता आनी तेंकां लायटीची वेवस्था करून दिवची, इतलीच तेंची मागणी केल्ली आसा. आनी 7 दीस जाल्या उपरांत हो गणपती आहा ते हांगासर जवळ जवळ ह्या गांवानूच ते गणपतीचें विसर्जन करता. निरंकलच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.